I-31 तुझो दुखी माये. I-31. तुझो दुखी माये मोkan bapak boptan Shisu bori amka mafi zorun ketan Tuja nasuk utmya Dosat rombon aspas Tuže kalis vita बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या पोरसांत फूल आनी फळ दितोलें झाड आमकां आवडटा. जें झाड फळ आनी फूल दिना तें आमी खातोत ना, कित्याक त्या झाडाक लागून बेश्टीच सुवात विबाड जाता. एक झाड बरी फळां दितलो जाल्यार ताका बरी माती, सारें फावो तो उजवाड आनी उदक जाय पडटा. तेच भाशेन एक मनीस आपलें जिवीत ओत्मीक फळांनी नेटयलोलो जाल्यार ताका देवाचे काकुतीची आनी कृपेची गरज. तर बरीं फळां उत्पन्न करूंक देवाची काकलूत आनी कृपा ह्या मिसा भेटेंतल्यान आमी मागुया. आयज मिसाच्या खेरीत इंतेसा पासत मागुया. बरी भलायकी आनी बरी सर्वीस मेळूंक प्रेसियोसा, आयडा आनी कुटुंब हे मीस भेटयता. तशेंच बरे भलायकी खातीर आंतोनियो गोन्साल्वीस हे मीस भेटयता. आनी तशेंच फ्रांसीस गोमेस हाच्या आत्म्या पासत हे मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या बासत भाग्यो सदांच सांगपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, ग्रीसा काकलूत कर, ग्रीसा काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर,
तूं या. सर्वेस्परा आमच्या मोहिमेवंत देवा, ह्या संवसारांत आसतनाच पवित्र देण्यांनी सर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय. तर आमी ह्या संवसारांत आसोसर तूंच आमचें जिवीत चलय आनी तूं आसाय त्या सासणाच्या उजवाडाक आमकां पावय. हें आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हाका ह्या स्प्रॉदेच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुजे पोरजेक बडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरजां तुज्या दायजाची हिंड. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सोर भोंवती आसात मैदानान. पुर्वीच्या काळार ती चोरवाक वेताली, तशेंच तिका आतां बासून आनी गिरायल गांवांनी चोरवाक व्हरूंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय तेन्ना तुवें केल्लें तशेंच आमकां विजमितां पळोवशी कोर. तुजो असलो देव आनी खंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, खोटेपण रोकडेंच बक्षिताय. तुज्या पोटांत राग दवरिनाय, पूण काकूट दाखोवंक संतोसताय. आनीक एकदां आमची काकूट कोर, आमचे गुन्यांव मोस्तून उडय. सगलीं आमची पातकां दर्याक खोरीक उडय. मागान आमच्या पुर्वजांक सोपूत दिलोलय, त्याचे प्रमाणे जाकोबाक विस्वासी राव, अब्राहामाक काकूट दाखय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्परा सगलोच कोनवाळाय आनी माये मोग. आनी एकदां म्हणुया. सोरेस्पोर सगलोच कोनवाळाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी सोगतेन त्याचे पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची वाखाणणी कर आनी त्याचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सोरेस्परो सगलोच कोनवाळाय आनी माये मोग. तो सगळे तुजे अकमान बक्षिता, सगळे वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतले निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवाळायेचो मुकुट घालता. जबाब. सोर्वेस्पोर सगलोच कोनवाळाय आनी माये मोग. त्याचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांत फावो ते मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचो फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब. सोर्वेस्पोर सगलोच कोनवाळाय आनी माये मोग. प्रितुमे परो सगलो जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्याताय ताचो मोग. उदेंतींत ओस्तमात जितलो एकामेकाक पयस पयस आसा तितलो पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सोर्वेस्पोर सगलोच कोनवाळाय आनी माये मोग. उद्गार. हांव उठून म्हज्या बापा सरशीं वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एक दीस दोन वसूलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचे शीं येतालीं. आनी फारिजेव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे सांगाती बसून जेवता खाता.
आनी ताणें तांकां ही वोपार सांगली. कोण एकल्या मनशाक 2 पूत आसले आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय करून भायर सरून एका पोरक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मस्तें जिवीत जिवन ताणें आपल्या दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगळें होगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर बूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर तो चाकरेक रावलो आनी हाणें ताका आपल्या शेता बाटांत दुकरां चोरूंक धाडलो. आनी दुकरां खातात तीं सांगांचीं सोल्लां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयरानांत येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जायसर जेवण खावन आसात आनी हांव हांगा बुकेन मोत्तां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुचुरलें आनी धांवून वचून ताच्या गळ्याक ताणें वेंग मारली आनी तांचे उमे घेतले. आनी पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगोस्त्र वेगींचे वेगीं हाडून ताका न्हेसोयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणो घालात. गुलगुलीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन कुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो, तो नव्यान जिवंत जाला. सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जातात तीं आयकलीं आनी एकल्या चाकराक आपोवन कितें जालां गाय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सोलामती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुलगुलीत पाडकुलो मारला. पूण तो जबर रागार जालो आनी परतीपाळून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी कोत्तां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच म्हणूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण नायकिणी बरोबर आपलें दायज खावन होगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें तांचे पासत धाकटो मोठो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून आनी कुशाल जावंक पुट्टें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो, तो जिवंत जाला. सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जायते फावटी असले उलास आयकूंक येतात. म्हजी चूक म्हाका गमली, पूण आतां चड उशीर जालो कांय करूंक जायना. वेची पुताची वोपार असलीं चिंतनां पयसावंक आमकां उलो कोत्ता. वेचीक पुताची वोपारेन 3 पात्रां आसात. बोगसणें सोदतलो चुकलोलो पूत, बोगसणें दिवंक तयार आसलोलो बापूय आनी बोगसणें दिवंक तयार नासलोलो व्हडलो भाव.
जेजूच्या काळार आसलोले वेचीक पूत म्हणल्यार जिवीत बदलूंक सोदतले 2 वसूलदार, पातकी, नायकिणी आदी. बोगसणे दिवंक तयार आसलेलो बापूय जावन आसा सर्गीचो बाप, आनी बोगसणे दिवंक तयार नासलेलो भाव जावन आसले फारिजेव, धर्मशास्त्री आनी जुदेवांचे दुसरे वडील. आयच्या पयल्या वाचपान दोयाळ देवाचे बोगसणे चुकलोले आपले पोजेक मिकायस प्रवादी मागता. हे मागतना आदी देवान दाखयलोले काकलुतीची तो खबर कोत्ता. वेची पुतान खूब वायट केल्लें. जिवो आसतना आपल्या बापाय लागीं दायजाचो वांटो मागप म्हणल्यार ताका मेलो कसो धरप. त्या भायर ताणें केल्लें दुसरें वायट. इतलें वायट केल्लें आसतनाच ताचो मोगाळ बाप ताका बक्षिता. हे ओपारींतलें खंयचे पाप म्हाका बसता काय? चुकीचे बोगसणे मागूंक वेतलो वेचीक पूत वो बोगसणे दिवंक सदांच राजी आसलेलो मोगाळ बापूय वो बोगसणे ना दितलो व्हडलो भाव? बागयोन फ्रांसीस शावेरान देवाचो अणभव फकत ताच्या खासगी मागण्यांत अणभवूंक वावरूंक ना, पूण ताच्या आख्ख्या जिवितांत अणभवूंक वावुरलो. हाकाच लागून जायत्या जाणांक देवाचो अणभव घेवंक पावलो. देखीक बागयोन फ्रांसीस शावेरान आमच्या पुर्वजांक भावार्थ दिल्लो आनी तांचे उदेशी तोच भावार्थ आतां आमकांय पावला. ह्या पासत दिनवासनेच्या मोनान आमी ताका आपुरबायेन गोंयचो साहेब म्हूण मानतांव आनी पाचारतांव. आमच्या पुर्वजांनी तो भावार्थ जोतनायेन आपणायलो आनी आपल्या जिविताच्या कोरण्यांनी जिवन आमकां पावयलो. तांकांय आमी दिनवासुया. तर हे तांणी आमकां पावयल्लें भावार्थाचें दायज आमी कशें अणभवतांव आनी कशें जियेतांव हाचेर आमी खोल नदर घालून आमचो भावार्थ घोट करून वावरुया आनी आमी जियेतांव त्या कुटुंबांत आनी समाजांत जेजूक गोवाय दिवन आमचे कुटुंब आनी आमचो समाज नवसरूंक ह्या मिसांत त्याच बागयोन फ्रांसिस्काचे मोजतीन आमकां देवाची कृपा मागुया. सर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येतांव. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. C4 Asa Jesu, page 29. Sondan korum
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सवेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवन. दयाळ बापा, ह्या संस्कारा वरवीं आमचे सोडवणेचो फळ आमकां लाभूं, आमच्या पातकी सोयंबाच्यो ओंदावण्यो दोमावंक आमकां बळ मेळूं आनी आमच्या आत्म्यांक गरज आसलेली सर्गींची देणी आमी जोडूंक पावूं, हें आमी मागतां आमच्या सोडवणारा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा तायबागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो कोत्ताय आमकां भुरग्यांक तुज्या. हो नवो काळ सोडवणेचो, आमच्यो वंदावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान बोत्ताय तूं आमकां नव्या बोळान. सोदतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरनान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां. बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकालशींतलें पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येयसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अंकवार मारी देवाची माय सांगती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तिजे उदार काकलतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D7 पेज 50 देव जाता मनशाचें कान. D7.
जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटूच दोळे दामपया आनी ताका आमी आजीर जावया. तो आमच्या काळजांत, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत आतां आसा. देव आमचे भितर जियेता. आमचे भितर जियेता जाल्यार दुसऱ्यांच्याय काळजांनी तो आसा. आनी फकत मनशांत सोबे न्हय, सगल्या निसर्गांतूय तो आसा. ताचे सोबे आमी आसाव, भोंवताव आनी जियेताव. तो जितली आमी ताका आजीर जावंक लागता, भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा सारकी सगळ्योच मागण्यांत आमी आसतले हांव. चलतना, उलयतना, वावुरतना, सगळें जें कोत्ता तेन्ना तो आमचे बरोबर आसाच. पूण जितली आमी ताका आजीर जातले हांव तितली आमी ताका सगळ्या वस्तूंनी अणभवतले हांव. पूण ह्या सगळ्या घडच्याक जी देणी देवान आमकां दिलेली आसा ती सगळीं ताचे स्वाधीन करूंक जाय. ताणें तांचो वापर करूंक जाय. आमी फकत हातयारां. आनी जितली आमी ताच्या सांद्या भाशेन जियेता तितली ताचें बरेंपण आमचे सगळें व्हांवंक लागतलें. आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोन्यांनी. जशे भशेन सायबान आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक दिलें, समोर पिलें आनी ताणें तें वापरलें, तेच भाशेन आमचोय मनोभव तोच जावं दी. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं तुजो बोळवंत मोग आमच्या काळजांनी रोंबूं आनी आमच्या प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी तो अदीक अदीक रुजू जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसात. फादर जूड करास्को हे आमचे हांगसर वांगडी आमचे बरोबर वावुरतात. ताणें हें मीस आमचे पासत बटयलेलें आनी प्रवचन केल्लें आसा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे कोयराक वाचपाक कोत्ता तांकां. हांगसर ही मांडावळ कोत्तात. आमचे वॉलंटियर्स आनी कितलींच जाणां तरेतरेची मदत कोत्तात आमकां. तांकां आनी तुमकां सगल्यांक आनी जीं कोण आख्ख्या संवसारांत ह्या मिसान वांटो घेतात तितल्यांकूय तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमचे पासत सदांच मागता. 5 आमी उठून पवित्र बुजवण घेता. त्या वेळार तुमकां सगळ्यांक आमी मागण्यांत दवरता. आनी खरेपणी कालूच म्हाका कोण म्हणो सगळ्याक हांगसर भायर खूब म्हणून हितून कोवीड जालेलें आसा. पूण गोंयांत बिंदास सगळो लोक भोंवता असो आनी आमकांय देवान राखलेली आहा, सांबाळलेली आहा. सायब आमचे पासत मागता म्हणून. तर आमी ताकाय वाखाणया. आयज 6 तारीख म्हणटोच सायबाच्या कपेलान बांय कोडे मीस जाता 10 वरांचेर आमचे भाशेन. तर हे सायडीन गेली की ना पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर दावे वाटेन पळयलें बरें सुपुल्लें कपेल आसा. थिंचर आयज 10 वरांचेर मीस जातलें. तें कपेल आदी सान आसा. जेन्ना सायब हांगसर आसलेलो 1542 वर्सां ते हांगसर पावले. मागीर ताणें 10 वर्सां ह्या भागांत आनी बाकीच्या आसियांत म्हणून हितून काम केलें आनी तेन्ना तें ताच्या ताब्यांत आसलेलें. हो जागो एकदम पवित्र, खूब मिलाग्री जाता. आयज हांव खेरीतपणी थिंचर जांकां भुरग्यांचें जेणें ना तांचे पासत मागतलो. कित्याक कितल्याच जाणांनी म्हाका सांगलां फादर म्हणजे आमचे पासत माग म्हणून. म्हणून आयज हांव थिंचर तें इंतेस हांव खरीतपणी घेतलो. म्हणटच आयज मिसां आतां हीं जाल्ले 8 जाले मागीर 10 मागीर थंयसर मीस आसतले आनी सांगे 4:30 आयतारा दीस फाल्यां 6, 7, 8, 9, 15, 10, 15 आनी 4:30
हे भाशेन मिसां आसतलीं 6 आनी 10-15 मीस इंग्लीश भाशेन. निमाणे दिसा 12 पुरसांव आमी दवरूंक ना म्हणून व्हडले मीस 9:30 दवरूंक ना. म्हणटत कित्याक दवरूंक ना हे MHA गायडन्साक लागून. आतां पळयात कितलोसो लोक येता, तें व्हडलें तर मीस आसत भरपूर लोक चिकार जातलो. ताका लागून हांवें म्हणलें सगळीं मिसां व्हडलीं कशीं घेवया 6, 7, 8 आनी 4:30 हे भाशेन मिसां दवरिल्लीं आसा. तुमकां तर बरे भशेन ह्या नोयनाचो फायदो काडूंक जाय जाल्यार सायबान आमकां सांगलां त्या पाद्रीक मार्चेलो मास्त्रेलीक जेन्ना तो मोत्तालो 4 जानेवारीचे तेन्ना ताका ताणें सांगलें तूं मरचो न्हय आतां पूण 2 वर्सांनी माड-तीर जपानाक जातलोय आनी हे कुरपेचें नोयन स्टार्ट कर. कुरपेच्या नांवान कितें करूंक जाय? कुमसाराक वचूंक जाय. कुमसाराक गेले म्हणटच हो एक काय बरो साक्रामेंत. हे भितर आमी सगळें घेवन बसल्यान नाका जाल्ली वस्तू ही आमची पातकां ना, भियेनाकात, ती कबूल करात, ती जेजूक दियात. जेजू आमचो पातक्यांचो मोग कोत्ता तर भियेनाकात. पाद्री एक हात्यार. पाद्री तुमकां बोगसोणी दिना, जेजू दिता. जेजू ताचें सगळें आसा आनी तो आमकां ह्या पातकांतली सुटका दिता. वचात, आमी हांगसर रावता तुमचे आसत मिसा आदीं मिसा उपरांत तुमच्यान कुमसाराक येवंक जाता आनी हातून मागीर भाग घेतलो म्हणून तुमकां पूर्ण फळ मेळटलें हें आमकां सायबान सांगलेलें आसा. तर तें पाळात आनी तुमकां भरपूर कुडीची मोनाची ओतम्याची पेकोवणी मेळटली आनी सगळें बाकीचें तो आमकां मागणून दितलो. आतां खूब जाणांनी म्हाका सांगलां कितल्योश्यो मिलाग्री जाल्ल्यो आसात तांच्या जिवितान. ह्यो सगल्यो आमी गोळा करूंक सोदता म्हणजे एकठांय करूंक सोदता आनी मागीर ताचो आमी वापर करतले हांव बरे भाशेन. म्हणटच तुमी कितें करात वॉट्सॅप कितें म्हणटात तें मॅसेज फकत वॉयस मॅसेज धाडात आमकां. कित्याक तुमी तर रेकॉर्डींग करचें जाल्यार सारकें जायना पूण वॉयस मॅसेज धाडी जाल्यार बऱ्याक पडटली. नाजाल्यार तुमच्यान आमकां मेळोन तुमच्यान तो अणभव सांगूंक जाता. आमी रेकॉर्डींग करता तें. म्हणटच ह्या नंबराचेर 9075212942 हाचेर हो म्हणल्यार तो आमचो ऑफिशियल नंबर वॉट्सॅपाचो मोबायलाचो. त्या भायर तुमकां तर वाचपाक करूंक जाय तुमी आतां त्या नंबराचेर धाडटात त्याय नंबराचेर तुमच्यान तें धाडूंक जाता आनी तें आमी एकठांय करता. तो नंबर जावन आसा 9623639254 हें जाणात तुमी. 17 ह्या म्हयन्याचे आमी एक मीस दवरलेलें आसा. फादर वास्को द रेगो 16 वर्सां ताणें हांगसर रेक्तरपण चलयलेलें आसा. हांगसर भरपूर ताणें बदल घडोवन हाडलेलो आसा. ताका ताचेर फातर पर्यंत मारलेले आसलेले कित्याक हांगसर सगळें हांगसर पर्यंत आसलेलें ताणें भायर काडलां तें. पूण हे ग्रंथ पळय आहा हो तो आनी गायनाचो जलो आनी पवित्र पुस्तक ताणें खूब भाशांतर केलेलें आसा. तातूंत भरपूर वावुरलेलो आसा. तो आतां फाटल्या म्हयन्यान मेलो. 96 वर्सांचो आसलेलो. ताचे पासून तें मीस दवरलेलें आसा. तुमच्यान ह्या मिसान वांटो घेवंक जाता. बिशबूय आसतले. देव बरें करूं. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. दोरेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत
तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. U31, page 245.